माथेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजूचे जनन. ख्रिस्ताचे जनन हे परी जाले. ताचे माथे मोरयेक जुजे लागी करार जाल्ले. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपा कीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे, दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जाताली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय. कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक ओंकार चली गर्भस्थ जाताली आनी एक पुताक प्रसूत जाताली. आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुजेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ले प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्ता.